त्या रिजल्टाचो आनी गोंयचो संबंध कितें? जेन्ना जेन्ना गोंयान इलेक्शन जाता तेन्ना पयले सुवातेर गोंयान हे 3 नॅशनल पॉलिटिकल पार्टीज आनी चवथी आसा ती TMC. आयज 3 नॅशनल पार्टीचे मेन गोंयान आसा ते म्हटल्यार BJP, काँग्रेस आनी आम आदमी पार्टी. हे तिनूय नॅशनल पॉलिटिकल पार्टीज आसा जेंचो हाय कमांड दिल्ली आसा, जेंचे राजकारण हांगा गोंयचे तिकेट वाटप जावं तेंच्या पार्टीचे काम नाजाल्यार पार्टीची जी पॉलिसी आहा हे सगळे दिल्ली ठरता आनी तेंचो हाय कमांड जी ऑर्डर दिता ते गोंयान फॉलो जाता. आनी प्रत्येक फावटी जेन्ना इलेक्शन कॅम्पेन जाता आमचे गोंयान 2022 इलेक्शन जालो, असेंब्ली इलेक्शन जावं ना लोकसभा इलेक्शन जावं, ह्या इलेक्शनाक तेंचे नॅशनल लिडर जे आसा ते गोंयान येतात आनी गोंय वाचोवपाचे लोकांक आश्वासन दिता, भाशणां दितात. BJPक आमीच उडयतले म्हणून नेटान लोकांक सांगतात आनी इलेक्शन जाल्या उपरांत ते डायरेक्ट दुसऱ्या इलेक्शना कडेन 15 दीस पयलीं ते रॅली करपाक येतात. आतां हे जे दिल्लीचे इलेक्शन आसले, ह्या इलेक्शनाक जे 2024 इंडिया अलायन्स म्हणून जे आसले ते इंडिया अलायन्साचे गठबंधन जे आसा ते दिल्ली इलेक्शनाक आमकां दिसूंक ना, म्हणजे ते जावंक ना. थंय काँग्रेसीन आपली सिटां घातलेली आनी आम आदमी पार्टीन आपली सिटां घातलेली. दोगांनी सेपरेट इलेक्शन कंटेस्ट केले. दोगांच्या लिडरांनी टॉप लिडर जावं तो अरविंद केजरीवाल नाजाल्यार राहुल गांधी, हे दोगांयनी दुसरी पार्टी म्हणजे आम आदमी पार्टीन काँग्रेस कशी BJPक हेल्प करता हे सांगले. राहुल गांधीन केजरीवाल कसो फोटिंगपणा करता जावं लोकांक कसो फटयता आनी कशें करप्शन केला हे गजाली सांगले. हेच लिडर 2024 इलेक्शनाक गोंयान येवन सांगताले की आमी वांगडा मेळोन BJP घरा बसोवपाक जाय, आमी देश वाचोवपाक जाय, कॉन्स्टिट्यूशन वाचोवपाक जाय. 2024 जानेवारी फेब्रुवारीन हे गजाली नेटान चल्लले, कित्याक तेच्या पयलीं डिसेंबरान जेन्ना इलेक्शन जाल्ले मेन 3-4 स्टेटींचे, त्या स्टेटींनी ते गठबंधन नासले. इलेक्शन जाल्या उपरांत ह्या दोनाय पार्ट्यांक देश वाचोवपाचो ना काय? आम आदमी पार्टी आनी काँग्रेसीक आतां कॉन्स्टिट्यूशन खतरेमे दिसना काय? ह्या दोनाय पार्टींक आतां BJPक घरा बसोवपाची कशी दिसना काय? हे सगळे प्रश्न लोकांच्या मनान येयले आनी लोकांनी थंय आपलो मॅन्डेट दिलो. आतां जी गरज आसा ती गोंयकारांनी विचार करपाची.
नुकसान जायत आसा. हितून गोंयकार खंय तरी फाटी पडटा आनी दिल्लीचे पार्टी गोंयांत हाडून दिल्लीकारांक भरीत आसा. 2024च्या इलेक्शनाक जर इंडिया अलायन्साची कॅम्पेन जर पळयत जाल्यार तेंच्यांनी बीजेपीची बी टीम म्हणून प्रत्येक भाशणान प्रत्येक त्यांच्या रॅलीन तेंच्यांनी सांगले. दोनाय पार्टीचे प्रेसिडेंट तो काँग्रेसचो प्रेसिडेंट अमित पाटकर जावं नाजाल्यार आम आदमी पार्टीचो प्रेसिडेंट अमित पालेकर जावं, ह्या दोगांनी प्लस तेंचे इंडिया अलायन्साचे दुसरे जे पार्टनर आसले तेंच्यांनी फक्त आरजी बी टीम म्हणून भाशणां केली. आयज जेन्ना ही सिटांची आमी जर पळयत जाल्यार आम आदमी पार्टी कडेन 22 सिटां आसा आनी बीजेपी कडेन 48 सिटां आसा. अशी 15 सिटां आसा दिल्लीन सध्या मेरेन जो रिजल्ट येयला भितर 15 सिटां अशी आसा ज्या जाग्यार काँग्रेस कॅन्डिडेटाचे जे वोट्स आसा ते आम आदमी पार्टीचे जे लुजिंग मार्जिन आहा जितल्या मतान तो पडला त्याचे काँग्रेसाचे चड आसा. सो मिनिंग 15 सिटांचेर डायरेक्ट काँग्रेसच्या कॅन्डिडेटान आम आदमी पार्टीच्या कॅन्डिडेटाक घरा बसयला. बीजेपीची वोट शेअर पर्सेंटेज आसा 45.79 म्हणजे ऑलमोस्ट 46%. आम आदमी पार्टीची वोट शेअर आसा 43.74 म्हणजे 44%. जे डिफरन्स आसा तो फक्त 2%. आणि काँग्रेसीन जी वोट शेअर काढला दॅट इज 6.39 म्हणजे 6% वोट शेअर काढला. जे ह्याच्या वयल्यान आज प्रूव्ह जाता की कोण बीजेपीची बी टीम आणि कोण बीजेपीक जिखोवपाक थंय काम करतात. आयज जर हे 6% जशे अमित पालेकर सदांच कॅल्क्युलेशनां सांगता बसता जेन्ना तो 65% एंटी बीजेपी वोटर्स आसा मागीर तो कॅल्क्युलेशनां मारता. आयज सुद्धा तेजी प्रेस कॉन्फरन्सान तेणी एक कॅल्क्युलेशन मारले की राहुल गांधी काँग्रेस जी दिल्ली रावली ती 6% वयल्यान 40% पावून कशी जिंकतली काय म्हणून. म्हणजे तो म्हणटा की काँग्रेस ही 6% वयल्यान 40% पावपाक शकना. सो काँग्रेस थंय कंटेस्ट करून फायदो नासलो. आणि मेजर जी पार्टी आसली आम आदमी पार्टी एका तेंच्यांनी चान्स दिवपाचो म्हणून हे अमित पालेकर म्हणटा. जेन्ना 2023 डिसेंबरान जेन्ना इलेक्शन जाले 4 स्टेटींचे तेन्ना आम आदमी पार्टीन 205 सिटां कंटेस्ट केली मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड हांगा. आणि 205 सिटां ते लूज जाले आणि 1% सकयल तांकां वोट शेअर पडले. जर अमित पालेकर हे कॅल्क्युलेशन गोंयांत सांगता, दिल्ली सांगता 6% आम काँग्रेस आसा ती जिखपाक पावची नासली म्हणून, जाल्यार ह्या 4 सिटांचे स्टेटींनी वचून आम आदमी पार्टीन कित्याक कंटेस्ट केले हो मेजर प्रश्न आसा. इवन गुजराताक तेंची वोट शेअर वाडोवन 12% जाली. थंयसरूय जर प्रिन्सिपल ऑपोजिशन जर घेत जाल्यार काँग्रेस आसलो. काँग्रेस वर्सीस बीजेपी हे 3 स्टेटी जे आसा मेन स्टेट्स आसा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश ह्या जाग्याचेर काँग्रेस आणि बीजेपी हीच फायट चलता. जाल्यार मोदी आम आदमी पार्टी कितें करताली तेन्ना दिसोंक ना अमित पालेकराक तांकां सांगपाक वचून स्टेट टिमीन नॅशनल टिमीक वचून सांगपाक की बाबा आमकां जिखपाक जावपाचें ना. जशें आयज तो काँग्रेसीक म्हणटा की तुमी जिखपाक थंय पावचे नासले म्हणून तुमकां खबर आसली तरी तुमी, जाल्यार हे ज्या जाग्यार हांकां 1% सुद्दां वोट शेअर पडना थंय वचून ते कित्याक इलेक्शन कंटेस्ट करता. एक सेकंड थिंग, जेन्ना आम आदमी पार्टी फॉर्म जाली तेन्ना आम आदमी पार्टी कडेन 0% शेअर आसलो. जाल्यार 0% शेअर आसलेली पार्टी आपूण सरकार करता म्हणून दावो करून इलेक्शनाक कित्याक देवली. तेन्नाय जर आम आदमी पार्टी आनी बीजेपीत आसली जाल्यार तेन्नाय आम आदमी पार्टीन थंय इलेक्शन कंटेस्ट करपाक जायनासलें. हे सांगपाचो कारण आनी मुद्दो इतलोच, सगळ्या पॉलिटिकल पार्ट्यांक इलेक्शन जेन्ना ते रजिस्टर जाता तांकां रेकॉग्निशन मेळटा. प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीक इलेक्शन कंटेस्ट करपाचो रायट आसा
आपल्या पार्टीची आयडियोलॉजी प्रिन्सिपल फुडें व्हरपाचो रायट आसा. प्रत्येक पार्टेक आपले वोटर बेस तयार करपाचो, आपले MLA भितर धाडपाचो रायट आसा, हक्क आसा. सो हे जे गोंयान येतात आनी गोंयकारांक सांगतात की आरजीन हेंच्या कडेन अलायन्स करपाची नाल्यार आरजी बी टीम म्हणून सिटां घालता म्हणून, जाल्यार हेंच्यांनी विचार करपाक जाय. दुसऱ्या स्टेटींनी वचून हेंच्यांनी तेंच केला. आनी आम आदमी पार्टी जो अमित पालेकर 6%चे गजाली जे करता, जाल्यार तेणी पळोवपाक जाय की आम आदमी पार्टीचे गोंयान सिटां कितली आसात, गोंयान पर्संटेज कितली आसा. आज गोंयानूय तुम्ही 6-7%, 5-6% तुम्ही घेतात आणि तुम्ही सीएम फेस म्हणून थंयसर जर मारता, जाल्यार ते तुजी चूक आसा. तू स्वताचे सगळे कडेन बॅनर मारता, सगळीकडे तू आम आदमी पार्टीचो सीएम म्हणून, सीएम फेस म्हणून जेन्ना तू सांगता, जाल्यार तुवेंनूय विचार करपाक जाय की तुमच्याय पार्टीचे 6 वयल्यान 40 वचपाक शकना म्हणून. जाल्यार तेन्नाय जर पळोवपाक गेल्यार तेन्नाय तुवें काँग्रेसीक चान्स दिवपाक जाय आसलो. नॉट ओन्ली 2022, 2017 पासून तुम्ही तांकां चान्स दिवपाक जाय. तुम्ही गोंयान येवपाकूच जाय नासले, पूण तुम्ही येयले आनी येवपाकूच जाय. आमी म्हणना, येवपाकूच जाय. प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीन जर रजिस्टर जाला तांकां खंयच्याय स्टेटीन, खंयच्याय कॉन्स्टिट्युएन्सीन इलेक्शन कंटेस्ट करपाचो फूल रायट आसा आनी प्रत्येकान तो करचो. आनी तोच रेव्होल्युशनरी गोवन्स आमचो हक्क आसा, जो आमी थंय निभयता आनी आमी इलेक्शन कंटेस्ट करताय. सो मिनींग हे न्हू की आमी बी टीम. हे लोकांनी विचार कर. हे जे बी टीम म्हणून जो बोवाळ मारता,
सगळे प्रेस भावांक येवकार आयज ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो कारण कितें आसा हो आमचो प्रेसिडेंट मनोज परबान सांगला आनी तुमी पळयला आसतलें जे दिल्ली इलेक्शनाचो रिजल्ट येयला तितून इतलेंच क्लियर जाता की ह्यो ज्यो दिल्लीकार आनी दिल्लीच्यो पार्टी ज्यो आसा ज्यो गोंयांत आसा जावं ती बीजेपी जावं ती काँग्रेस जावं ती आप हांकां सगळ्यांक आपणाचो स्वार्थ जो आसा तो पडलो आसा गोंयभरांत तुम्ही सद्याक तरी पळयलां आसतलें जाग्याच्या बाबतींत कश्यो लँड डिलिंग जाता कशे आमचे गोंयकारांचे जागे जे आसा ते हडपता आनी कशे दिल्लीकार येवन जो कॉन्कर गोवा म्हणटा हो जो स्लोगन आसा हो आयज गोंयांत दिल्लो आसा आमी प्रत्येकदा आनी एवरी टायम जाग्याचो इश्यू जो आसा गेल्या ती 7 वर्सां कंटिन्युअसली घेत आसा विधानसभेन वचून आमचो जो द गोवा लँड प्रोटेक्शन अँड कन्जर्वेशन बील जे आसा हो कायदो वचून विधानसभेन घातलो मात ह्यो दिल्लीकारांच्यो पार्टीज जावं तेंचे लिडर जे आसा ह्या खंयच्याच लिडरांनी ह्या कायद्याक सपोर्ट करूं ना मात वयता आनी सांगता कितें की आमकां गोंय राखपाक जाय आमकां गोंयकारांक राखपाक जाय आमकां गोंयकारांचें अस्तित्व राखपाक जाय आतां ह्यो कसल्यो फोगोट्यो जेन्ना हे म्हणटा की गोंय राखपाक जाय गोंयकार राखपाक जाय नाल्यार ह्या कायद्यांक हे कित्याक सपोर्ट करिना हीच गजाल जाल्ली आसा आनी इंडिया अलायन्साच्या नांवान जेन्ना गोंयांत लोकसभेचे इलेक्शन लढले आनी आतां तुमी पळयता आसतलो खंयच्योय स्टेट इलेक्शन आसा ती इंडिव्हिज्युअली लढटा जावं ती आप जावं ती काँग्रेस आनी हितूनच कळटा की तांकां गोंयचें बरें जावपाचें हें मात्तूय पडलेलें ना आयज ह्या दिल्लीकारांच्यो पार्टीचे लिडर्स थोडे आसा ते लिडर्स ह्या दिल्लीकारांक मेळोन हांगा डिलिंग्यो करता जाग्यांची लेन देन करता आनी गोंय आनी गोंयचे जागे विकपाक सोदता ह्यो डिलिंग्यो अश्यो चालू जाल्ल्यो आसा की तांकां मात्तूय पडलेलें ना की गोंयकार फुडें उरतलो काय ना आमच्या विधानसभेन फुडें एमएलएच उरतले काय ना फक्त स्वताचो जो आस आसा स्वताचे खंय ना खंय स्वार्थ आसा हेंच घेवन हे फुडें वयता आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष सदांच गोंयकारां वांगडा रावल्या गोंयकारां वांगडा रावता आनी फुडेंय गोंयकारां वांगडा रावतले कारण एकूच आसा कित्याक हो पक्ष स्थापीत जाल्लो फक्त गोंयकारांक एक आयडेंटिटी जी आयडेंटिटी क्रायसीस आमी म्हणटा आयज अस्तित्वाचे क्रायसीस जे जाल्ले आसा गोंयांत आनी आतां तर दिसून येता प्रत्येकदा तुमी पळयता आसतले गोंयांत कशी जाग्यांचो हडप हो चालू आसा गोंयकारांचे जागे कशे काबार करता सो हेका लागून रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष येयल्लो आसा आनी जशें मनोजान सांगलें आयज हांव प्रत्येक जे दिल्लीचे पार्टी आसा तांकां फक्त कशी गोंयचो लँड कॅप्चर करपाक जाय कशें लँड कॉन्कर करपाक जाय हेंच पडटा मात तितून कितलेशे प्रामाणीकपणे काम करणारे जे मेंबर्स आसा हेंच्यांनी स्वता जावन आमी बसून पळयता खुबशे जाण ते खरेंच प्रामाणीकपणे काम करता पण तांकां खबर ना तेंचे लिडर कितें करता तेंचे लिडर कशे सेटिंगां करता हे सद्याक दामून पडलेले आसा हांव तांकां उलो मारता की खंय ना खंय फुडें सरात अशें गोंय काबार जावपाक दिवं नाका आमकां खंय ना खंय हें गोंय फुडें राखपाक जाय आनी हें राखतले नाल्यार तुमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षा वांगडा एकठांय जावचे पडटले हेंची जी नाटकां आसा ही आयज तुमी पळयता आसतले दिल्लीकारांची नाटकां गोंयांत येता एक उलयता दिल्ली वयता दुसरें उलयता आनी कशे पिशान काडटा हें सगळ्यांक तरी आयज ह्या इलेक्शनाचो दिल्लीचो जो रिजल्ट आसा जो मनोजान एक्सप्लेन केलो की कशे आप आनी काँग्रेस कशे झगडले आनी काँग्रेसान आपाचे लिडरांक उडयले सो हितून कळटा क्लियर कट की तांकां कांय पडलेलें ना तांकां फक्त गोंयची जमनी काबार करपाचें पडला सो हांव प्रत्येक जो स्वाभिमानी जावं जो कार्यकर्तो आसा तांकां उलो मारता की तुमी फुडें सरचे आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्साक जॉयन जावचे तुमी आमची मेंबरशीप ड्रायव्ह जी आसा ती आतां बेगानूच लॉन्च जातली ओवरऑल गोंय काबार करपाचे ह्या बीजेपी सरकारान कायदे हाडल्या सो हे कायदे बंद उडयतले आनी खंय ना खंय आमचे गोंयकारांक जो गोंयकारांचे जागे आनी अस्तित्व राखपाचे कायदे हाडपाक जाय ना ताका लागून आमचो सरकार जाय गोंयकारांचो सरकार जाय आनी ताकाच लागून हांव मागता सगळ्यां कडेन की तुमी फुडें सरचे गोंयकारांनी फुडें सरचे आनी ह्या रेव्होल्युशनान ह्या क्रांतीन भागीदार जावचे आनी खंय ना खंय आयज फुडें सरल्यारूच ही हें गोंय आनी गोंयकारांचें अस्तित्व जें आसा तें उरतलें देव बरें But are you happy that BJP have win? Are you happy that
Aam Aadmi Party and Congress have lost. ना पळय ते कोण जिखता कितें ना तो आमकां फरक पडना. आमी फक्त लोकांचे दोळे उगडपाक सोदता की जे अलायन्साचे नाटक हांगा चल्ला पळय म्हणजे बीजेपी घरा बसोवपाची आमी कॉन्स्टिट्यूशन वाचोवपाची करप्शन हें करपाचें हें सगळीं नाटकां आसा ही लोकांनी नोट करपाक जाय. ते कोणूय जिखलो फाल्यां आम आदमी पार्टी जिखली काँग्रेस जिखली थंय बीजेपी जिखली म्हणून थंयची परिस्थिती चेंज जावपाची ना कित्याक सगळे सेटिंगां करून व्हडले व्हडले क्रोनी कॅपिटलिझम आसा तांकांच लागून काम करता काम करीत येयल्ले आसा आनी तांकांच लागून काम करीत रावतले आनी सगळीं स्कॅमां जायत रावतलीं आनी ती सेम स्कॅमां गोंयांत जावची न्हू. फाल्यां आतां बीजेपीक लोक भिटलेले आसा सगळे जाणा बीजेपीक सामके लोक भिटलेले कित्याक सामान्य मनशाक सामान्य गोंयकाराक आयज बेघर करपाचें काम बीजेपी करता. जे गोंयकाराक गोंयकारांक गोंयांत जागो ना घर घेवपाकूच पावपाक जायना अशे पॉलिसीज आयज बीजेपी करता. तुमी पळयता विश्वजीत राणे खंयच्या लेवलाचेर लँड कन्वर्जन करीत आसा तो आनी बीजेपीचो जो सरकार आसा ताका कसो तेंको दिता तो. आयज हें गोंयांत जावचें न्हू. आयज बीजेपीक भिटून जर परते लोकांनी जर हेच काँग्रेसीक नाल्यार हेच आपाक जर मतां मारली फाल्यां तेच करतले आपल्या दिल्लीच्या फ्रेंडांक हाडून हांगा फक्त डिलिंगूच करतले. थोड्यांचे एजन्सीज आसा थोड्यांचे कन्सल्टन्सी आसा फर्म आसा जे लिगली तांकां ते थंय हांगा येतात आनी गोंयचे जमनी विकतात आनी सेडिडा करपाक हेल्प करतात. आयज सेम गोंयांत जावचें न्हू हें आमी सांगपाक लागून आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेतला आनी मेन म्हटल्यार जे ह्या पॉलिटिकल पार्ट्यांचे जे हॉनस्ट कार्यकर्ते आसा प्रामाणीक कार्यकर्ते जांकां गोंयचें पडला जे वयतात आपल्या गांवची जमीन दिल्लीकारांक वयता आपलो गांव आपल्या हातींतल्यान वयता आनी पॉलिटिकल पार्टी आनी तेंचे लिडर कांयच उलयना कायदो करिना तांकां सगळ्यांक आव्हान करपाक लागून आयज प्रेस घेतली. मनोज तुमी म्हणटा ते ह्या तरेची पार्टी आसा म्हणजे इंडिया अलायन्स गोंयान तांकां अलायन्स जाय आनी भायल्या राज्यांत ते सेपरेटली लढटात अशें म्हणटा. बरोबर तेच आमी आतां सुद्दां जे अलायन्स आसा पळय हांगा जे अलायन्स आसा ते अलायन्स गोंयच्या स्टेटीक लागून ना हें सगळ्यांक लक्षांत दवरपाक जाय. हें फक्त लिमिटेड सिटांक लागून ना. अमित पालेकर म्हणटा आपणाक सीट दी अमित पाटकर म्हणटा आपणाक सीट दी बाकीचे एमएलए आहा ते म्हणटा आपणाक तांकां आपणाक डिस्टर्ब करपाक नाका. बाकी सायडीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन नाल्यार गोंयभर कितें जाता तें आयज तुमी जर पळयत जाल्यार ह्या पॉलिटिकल पार्ट्यांचे जर मेंबरशीप तुमी पळयत नाल्यार एक्टिविटी जर पळयत आयज जशे 2 वर्सां आरजी जर तुमी पळयत गोंयच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यान वचून आमी मिटींग घेताले. आमी 7 म्हयन्यान जेन्ना मिटींग सुद्दां घेतली कॉल आउट केली एक्टिव्ह मेंबरांचे ऑलमोस्ट 300-350 भुरगे एका उलोचेर येयले. आयज ह्या पॉलिटिकल पार्ट्यांकडे जे आयज आसा पळय तेंच्याकडे पेमेंट दिवच्या नाल्यार पयशे दिवच्या आदी 100 पासून लोक जमा करपाक जाता काय हो प्रश्न आसा. कित्याक ते करचेच ना की तांकां फक्त आपल्या सिटाचेर पडला आनी हीच सिटां तांकां घेवन मागीर बीजेपीक जॉयन जातले. आमी 2022 हें सांगलेलें काँग्रेसीन जे गेला ते परते बीजेपीन येतले. आयज हांव परते स्टेटमेंट करता की हे जे पॉलिटिकल लिडर्स आयज जे सो कॉल्ड इंडिया अलायन्साचे आपणाक अलायन्स आजून आसा म्हणटा जे एक्झिस्टूच करिना एक्चुअली ते फाल्यां जर जिखले लोकांनी जर तांकां जिखयले जाल्यार हे बीजेपीक वचून मेळपाक सगळ्यांत फर्स्ट आसतले कित्याक बीजेपी हांकां कशी ना कशी बेनिफिशरी स्कीम आपली दीत आहा आनी ते घेत आहा. तुम्ही स्टार्टिंग म्हटलेले तेन्ना पार्टी तुमची स्थापन जाली तेन्ना तुम्ही म्हटलेले जो कोण खंयच्याच पार्टीचो न्यूट्रल जो गोंया खातीर काम करता ताका पार्टीन घेवचा म्हण बीजेपीचे काँग्रेसचे एक्स बी कोण आसा ताका आमी पार्टीन घेवचे ना. आतां तुमी अचानक ना आमी अशें म्हटलेलें की जे पॉलिटिकल पार्टीचे जे लिडर्स आसा जेंच्यांनी कंटेस्ट केला दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीच्या सिटाचेर कंटेस्ट केला तांकां आमी टिकेट दिवपाचें ना अशें सांगलेलें. पळय आमी आरजी जेन्ना न्यू पॉलिटिकल पार्टी तेन्ना आमची बेस कांयच ना तेन्ना प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीचो कार्यकर्ता आमकां मेळ्ळा आमच्या कडेन जॉयन जालो. थोडे सामके फ्रेश आसले थोडे ऑलरेडी दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्ट्यां कडेन काम केल्ले ते आमच्या वांगडा आमच्या पॉलिसीक लागून आयडियोलॉजीक लागून आमकां आमच्या वांगडा जॉयन जाले आनी आमी आतां परते आव्हान करता की तेन्ना कशे जॉयन जाल्ले आतां आनी चड नंबरान तेंच्यांनी जॉयन जावचें आनी आरजी पार्टी स्ट्रॉंग करची. कित्याक जर गोंयांत गोंयची पार्टी ना रिजनल पार्टी ना जाल्यार हे दिल्लीकार आनी दिल्ली पार्टी गोंय काडून दिल्लीकारांक विकतले तुमचो गांव विकतले तुमचो वाडो विकतले आनी तुमकांय तुमचें अस्तित्व विकून उडयतले. पूण थोडे कार्यकर्त्यांक अशें हें आसता विश आसता केन्ना आपूण जॉयन जाले जाल्यार आपणाक एक टिकेट बा मेळटली कशें आसा जेन्ना आतां दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीचो कार्यकर्ता येयलो आमच्या हितून तो रेव्होल्युशनरी जालो तेणें काम केलें फायनली जे टिकेट दिवपाचें काम आसा तें आमची बूथ लेवलाची कॉन्स्टिट्युएन्सी लेवलाची जी टीम आसता पळय एक्टिव्ह मेंबर्स ते करता. फाल्यां तो कंटेस्ट करून येवचो ना आनी कंटेस्ट लेवल टीम आसतली ते डिसायड करता. पूण देर इज अ चान्सेस फॉर गिविंग अ टिकेट कार्यकर्तो खंयच्याय पॉलिटिकल पार्टीचो आसतलो आमी आतां तरी म्हणटा की
जो दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीच्या सिटाचेर इलेक्शन कंटेस्ट केला तांकां आमी दिवपाचे ना हे आमची पॉलिसी आसा. कार्यकर्त्याक दिवपाचे ना ही पॉलिसी ना. हेच लक्षात हाडा की हे डिफरन्स आसा की आमच्या आर्जीचो कार्यकर्तो थोडे आसात जे सामके फ्रेश आसा, थोडे आसा जे दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीक काम केल्ले आसा पूण ते विटलेले आसा म्हणून आमकां तशें आनी येवचे तिकेट दिवपाचें कितें ना ते तेंच्या परफॉर्मन्साचेर आसतलें, तेंच्या टीम बिल्डिंगेचेर आसतलें आनी तेंच्या वागणुकीचेर आसतलें. म्हणून आता 2027 इलेक्शन येवपाचें आसा. सो जी आयज स्थिती दिल्लीन घडल्या आनी बीजेपी येयली तशें गोंयांत परत बीजेपी येवची न्हू म्हणून तुमचे एज अ आरजीपी कितें आमचें तेंच आव्हान आसा लोकांक की ह्या दिल्ली पार्टीचेर विश्वास दवरचो न्हू. बीजेपीक आनी ह्या दिल्लीकारांक जर आमकां घराक धाडपाक जाय, घरा बसोवपाक जाय जाल्यार गोंयकारांची पार्टी आनी गोंयकारांनी एकठांय जावपाची सामकी गरज आसा. कित्याक आयज ते तुमी पळयत जर स्पेशली जमनीचे डिली जाता ते जाल्यार आयज 4 मुणकार 5 मुणकार हांकां काडटात, तेंकां सायडीक काडटात, सेटल करतात आनी घेतात. फाल्यां दिल्लीकार येतले, आख्खो वाडो जाय म्हणटले, 50 घरांचो वाडो जाय म्हणटले आनी तो वाडो आमकां दिवचो पडटलो. रिजन सिंपल आसा. आमच्या गांवांत जी घरां आसा एन्सेस्टर्स घरा भितर एका घरान 4-4 जाण रावतात, 4-4 फॅमिली रावतात. सो भितर एकट्याक एक रूम पडटा. फाल्यां दिल्लीकार म्हणटले तुमकां गांवाच्या एका कॉर्नराक काडटा आमी आनी अपार्टमेंट वाडून दिता, आख्खो वाडो आमकां सोडा. सो तेन्ना अशी परिस्थिती जातली, फॅमिलीचे झगडे लायतले, पॉलिटिक्स यूज जातली, प्रेशर टॅक्टीक यूज जातली आनी आमचो गांव आसा तो काडटले आनी दिल्लीकार घेतले आमकां सायडीक दवरतले. हे सगळे गजाली ह्या फुडें जावपाचे. आमी जे गजाली 2017 सांगताले की आमकां गोंयकाराक घरान येवन मारतले, ते दीस गिरी भेलपुरीवाल्यांनी आमच्या गोंयकाराक घरान वचोन मारलो. म्हणजे आवय फुड्यान आसतना ताका आवय धुकल्ली, घरान वचोन ताका मारलो. भायल्या लोकांनी जे कामगार आयज गोंयांत येतात तेंचे रजिस्ट्रेशन सारकें नासता, तांकां लागून पॉलिसी कांय ना, तेंची दादागिरी चलता, तेंची वोटींग कार्डां जाता, तेंच्यांनी आमच्या एका गोंयकाराचो हरमला मर्डर केलो. 4 मायग्रंटांनी आमच्या चेडवाचेर रेप केलो आनी ताका हायवेचेर हाडून सोडलो, गँग रेप करून हायवेचेर हाडून सोडलो. जे गजाली आमी सांगलेले ते जावं लँड डिस्ट्रक्शनाचे जावं लँड प्रायसीसाचे जावं क्रिमिनल एक्टिविटीचे जावं नाजाल्यार बाकीचे गजाली, हे सगळे गजाली खरे जायत आसा. आनी जर लोकांनी हे सिरियस घेवंक ना जाल्यार गोंयकारांची परिस्थिती बिकट जातली. आनी स्पेशली काल जेन्ना स्टेटमेंट घालें एसेंब्लीन की 4 वरां उदक आमकां दितलें म्हणून, विचार करा ज्या जाग्याचेर इतलो पावस पडटा, 4-5 म्हयने पावस पडटा, इतले बांयो आसा, इतले वॉटर बॉडीज आसा, त्या जाग्याचेर ह्या समृद्ध आसलेले गोंयांत गोंयकाराक 4 वरां उदक दिवपाची प्रॉमिस आयज ह्या सरकाराक करची पडटा. म्हणजे कितले आमचें नशीब खोटें तें आनी कितले आमी वोटींग करपाक चुकता तें. आतां जर हे लँड कन्वर्जन अशेंच चल्लें आनी जर लँड जे कन्वर्ट केला त्या जाग्याचेर जर बिल्डिंगे येयले, तुमच्या फॉर युअर नॉलेज तुमकां सांगपाक सोदता, सद्याची 2022च्यान ह्या विश्वजीत राणेन जी लँड कन्वर्ट केल्या ती 20 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन तिणी कन्वर्ट केल्या. मांद्रे हे एकाच गांवांत ऑलमोस्ट 4 लाख स्क्वेअर मिटर जागो तेणी कन्वर्ट केला. आमच्या बार्देसान ऑलमोस्ट 5 लाख जागो तेणी कन्वर्ट केला आनी तिसवाडीन ऑलमोस्ट 4 लाख स्क्वेअर मिटर तेणी जागो कन्वर्ट केला आनी सालसेटान ऑलमोस्ट 5 लाख स्क्वेअर मिटर तेणी जागो कन्वर्ट केला. आनी शॉकिंग न्यूज जे खुबश्या गोंयकारांक खबर नासतली ती तुमकां सांगपाक सोदता. आयज ह्या विश्वजीत राणेन दिल्लीकारांक धरून आयज 1 कोटी स्क्वेअर मिटर जागो प्रोपोजलाक आसा. 1 crore स्क्वेअर मिटर ऑफ लँड कन्वर्जन ऑलरेडी घातलेले आसा, जे तो फेस वायज कन्वर्ट करीता. जर 1 कोटी स्क्वेअर मिटर गोंयचो जागो जर कन्वर्ट जालो आनी थंयसर जर बिल्डिंगे येयले आनी विदेशान जो आमचो एक कायदो घातला, बील घातलेले असेंब्लीन, लँड कन्झर्वेशन एंड प्रोटेक्शन बील जर पास जायना जाल्यार गोंयांत गोंयकार उरपाचो ना, गोंयांत उदक उरपाचें ना. ऑलरेडी 40% आमचे ग्राउंड वॉटर जे आसा तेचो वॉटर टेबल आहा तो देंवत आसा, 40% डिप्लीट जाल्लो आसा. इमेजीन करा 40%. म्हणजे हे जर बिल्डिंगे येयले जाल्यार आमच्या बांयांक उदक आसचें ना, झऱ्यांक उदक आसचें. झरे कितलेशेच बंद जाल्ले आसा, बांयो सगळे पोल्यूट जाल्ले आसा, बांयो सुकलेले आसा आनी ही परिस्थिती आनी बिकट जातली. सगळे जाण आपले बॅगां घेतले, पोटल्यो घेतले, गाडयो स्टार्ट मारतले, फ्लायटां धरतले, ट्रेनी धरतले, बसी धरतले, आपल्या गांवांक वयतले आनी गोंयकाराक हांगा उदका शिवाय ह्याच जमनीचेर आपल्याच गांवांत उदकाच्या एका थेंबाक लागून कळसुल्यो घेवन वाट पळयत रावची पडटली.
तुमकां दिसता दिल्ली इलेक्शन आतां जालां तितून खरी बी टीम कोण? खरी बी टीम कशें आसा पळय, दोनूय पॉलिटिकल पार्टी बी टीम म्हणून वावरता. जर तुमी पळयत गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड हांगा आम आदमी पार्टी कंटेस्ट करता जाचो 1%य शेअर ना थंय, तेन्ना ते थंय वोट स्प्लीट करता. ज्या जाग्याचेर म्हणजे बीजेपी कितें करता, बीजेपीन दोगांय गोंय हॅपी दवरलेले आसा, दोगांय गोंय फक्त वोट स्प्लिटिंगेक दवरलेले आसा, आनी तेका लागून बीजेपी पावरान आसा. आनी गोंयानूय सेम परिस्थिती आहा. हे फक्त हे लोकांचे आमी तकले न्ही कित्याक घालता की इलेक्शन येता तेन्ना आमच्या कडेन तेंच्या भशेन कॅम्पेन करपाक आमच्या कडेन पयसो ना, आमच्या कडेन येदो मॅन पॉवर पयशान हाडून तुमच्या दारार घालपाक इतलो मॅन पॉवर ना. सो ते जे कितें सांगतात, ते जे तेंकां जी कितें कवरेज मेळटा, तेंची कितें भाशणां आसता, ही लोक आयकतात. लोक चिंतता की हे मायनॉरिटींक वाचयतले, हे बीजेपीक घरा दवरतले, हे कॉन्स्टिट्युशन वाचयतले. ही सगळी फकाणां, ही सगळी नाटकां. ही नाटकां लोकांक जर कळना जाल्यार आमी जे आतां सांगला ते गजाली जातलेच. जे जायत आसा रस्त्याचेर गोंयकारांक मार पडत आसा आनी तोय ह्या फुडें आनी डेंजर जाता. थँक्यू. थँक्यू.